ही स्कीम जी आसा ही चालू आसा आणि ती चालू उरतली. आतापर्यंत ह्या सेंटिनल स्किमीच्या अंतर्गत जवळपास 7387 सिटीजन हॅव एनरोल्ड फॉर द ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम. हाच्या खातीर आतापर्यंत तेंच्यांनी एनरोल केल्ले आसा आणि हे सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे तांची जी अमावंट तांकां दिवपाची आसा ओके तीच पेंडींग आसा आणि ऑलरेडी आमी जवळपास 37,81,000 रुपीज has already rewarded for the 165 traffic sentinels, okay, and 29,27,000 हे 101 जाणांक आमी दिवपाचे आसा. ऑलरेडी पयलींच्यांक दिले आनी हांकां दिवपाचे उरलेले आसा. चर्चिल सर, ह्या सभागृहाक एश्युरन्स दिल्ले की एक कमिटी काडून ताजेर शहानिशा करता म्हणून, ते केलें काय कितें? ओके, एश्युरन्स दिला बट ताजेर अजून पूर्ण हे जावंक ना. हांव परत एकदा ताजेर विचार करता आणि त्या उपरांत सांग. हांव मान्य सभासद तुमकां सांगपाक सोदता की ट्रॅफिक सेंटिनल्स आसा हांची नांवां आमकां ओपन करपाची ना. ती जर केली आसत कदाचित जाल्यार फाल्यां सकाळी ताच्या फाटल्यान लागपाक शकता. ताच्या खातीर तांच्यांनी नांवां सुद्दां जी आसा ती पब्लीश करपाची ना. सर, चीफ मिनिस्टर हाऊसान स्टेटमेंट करता सेंटिनला नांव काड जाल्यार सेंटिनला नांव घेतले जाल्यार हाडी लागले चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट इट इज रॉंग ऑन पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. द सिक्युरिटी इज एट स्टेक ऑफ अ पर्सन. हाउ कॅन चीफ मिनिस्टर से दॅट स्पीकर सर? चीफ मिनिस्टर आमी नांव दिवपाक शकना. हांव तुका एकूच सांगता, आमी ताचें नांव दिवपाक शकना. हांव कितें म्हणटा, ह्या नाक जालो भानगड्यांक कित्याक मोडाय पयशे हे बिश्त मरे लोकांक कन्फ्युजन करपाची ही स्कीम बंद उडय. Look into this matter because this is creating a lot of confusion. Speaker sir, Honorable CM should look into this matter because make a proper study and accordingly whether you should take it forward or reverse it. मातशें पळोवचें पडटलें. मी ताचेर डिस्कशन करता म्हटलें न्ही, सो दॅट हो विशय हांगा सोंपपाक काय हरकत.